Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Compared to other states, आमक सबसिडी मेवती इट्स नथिंग. आणि आम सबसिडी मेवती 2-2 वर्सां गॅप दवरून एक गव्हर्मेंट भीक दिलोले भशेन दिता. कंपेर्ड टू अदर स्टेट तांकां 76 रुपीजान डिझल मेळटा. तांकां कॅपिसिटी आमच्या स्टेटान येवन इनलिगल देखून फिशींग करपाक आनी आमकां कॅपिसिटी ना ते 100 रुपीजान डिझल घालून नेबरिंग स्टेटान वचून फिशींग करपाक. असली परिस्थिती जावन गेल्या आमची. तुमकां लास्ट सबसिडी केन्ना मेळ्ळी? लास्ट आतां जुलायान दिसता. जुलायान बिफोर जून जुलाय कितें मेवल्या. पूण आमकां कंपेर्ड टू अदर स्टेट आमकां तें बेनिफीट ना. स्किमी गव्हर्मेंटाक जायते ते स्किमी फुड्यान आमी पावनाय. सो यू आर ट्रायंग टू से की गव्हर्मेंटाची स्कीम सेंट्रलाचे देखून स्किमी आहे तेजे फुड्यान आमी पावनाय. जे परी नेबरिंग स्टेटां बोटी चलोवपाक गव्हर्मेंट प्रमोट करता ते भाशेन आमगे स्टेट आमकां प्रमोट करना. म्हणल्यार डिझल 100 रुपीसाचे पावलेले आहा आनी आमकां कांयच सद्याक आतां कांयच येना आनी इवन सबसिडी जी येता ती व्हेरी डिलेड. सो आमी फकत गव्हर्मेंटाक मागता की आतां जे मंगळूर कर्नाटका ते सगळ्या ते सायडीन आहा तितल्याकूय सबसिडी कट जावन येता. सो आमी इतलेच गव्हर्मेंटाक मागता की आमकांय तशेंच जावन ते आतां सद्याक टुडे इट इज 76 रुपीज तांकां आनी आमकां 101 रुपीज सद्याक आतां हिंगा जेटी रेट आहा. सो कशें चलोवपाचें ट्रॉलर आमकां समजना. एक्चुली आमकां 2 वर्सांची सबसिडी पेंडींग आसली आनी हे तिसरे वर्स आसलें. आतां आमी मुखार सरोन आमचो प्रेजिडेंट मुखार सरोन गव्हर्मेंटाच्या फाटीक लागून आमी 1 वर्साची हाडल्या सबसिडी. तरी पूण आतां 1.5 वर्साची उणे 2 वर्साची आमकां सबसिडी अजून येवपाचें. केन्ना येतली तेजी आमकां कांय गॅरंटी ना आनी आमी आतां सद्याक भरपूर त्रासान आय. सो आमकां डिझल घालपाक पासून प्रॉब्लम जाता. आणि साहेबी बाब तूं सबसिडी म्हणटा ती इट इज अ रिडक्शन ऑफ वॅट. एक्चुली खरें सांगचें म्हणल्यार ती आमी मुट्टाय कित्याक आमची गुटकार मुट्टाय कित्याक येत म्हणटा. एक्चुली ती सबसिडी न्हू ते वॅट रिएम्बर्समेंट जे आमी डिझल घालताय तेजेर आमकां रिएम्बर्स करून ते दिताय. फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका थिंगा ते डायरेक्ट कट करताय. जी 100 रुपीज रेट आहा तेजेर वॅट कट करून तांकां 76 पडटा. तेशें आमकां तर दिलोले जाल्यार आमकां हे बोट चलोवपाक पासून इजी जाता आसलोले आयज.